दीस आयतार सप्टेंबराची 28 तारीख 2025. साध्या काळाचो 26वो आयतार. पहिले मासप आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले अध्याय 6 वोळ 1a आनी वोळ 4 तावन वोळ 7 पर्यंत. सियोनान सुशेगाद जियेतल्यांचे आनी समारियाच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतल्यांचे कटा. राष्ट्रामदल्या प्रथम राष्ट्राचे प्रतिश्ठीत मनीस हे. इस्रायलाचे घराणे हांचेशी येता. हस्ती दांतांच्या खाटयेंचेर ती आड पडतात आनी आपल्या पलंगाचेर पांय सोडतात. हिणांतल्यो शेळयो आनी गोठ्यांतलीं वासरां मारून ती खातात. किनारेच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आनी दाविदा भाशेन संगीताची नवीं वाजंत्रां सोदून काडतात. व्हड काशांतलो दाकाचो रोपी येतात आनी बोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. देखूनच ती आतां निर्वासीत जातलीं. सुशेगाद आसल्यांची मजा सोंपतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 144 7, 8 तावन 9 आनी 9 तावन 10. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वस्पराक होगलीक दी. सर्वस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांखळी तो तुटोवन उडयता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवल्ल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तो सुसांबाळटा. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. सर्वेस्पर नितिवंताची आपुरबाय करता, पूण खोट्यांचो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाळ राजवट चलयतलो. ये सियोना, तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. दुसरें वाचप. सांत पावलान तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 6 वोळ 11 तावन 16 पर्यंत. प्रितीच्या, तूं देवाच्या मनशा. हे सर संगतींक पाठ करून नितीसो, भक्तीसो, माया मोगासो, सुस्निकायेसो आनी भोळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सासणीक जिविताचें इनाम जोडून घे. हेच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी साबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तम उसारणी करून ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां. तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत खताविणे आनी अक्षेपाविणे जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाक दाखयतलो. सदैव आनी श्रेश्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धनयांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सकना. ताका जावं मान आनी सासणीक राजवटकी. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळो जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्याक. अलेलुया, अलेलुया. शुभवार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 16 वोळ 19 तावन 31 पर्यंत. जेजून फारिसांवांक सांगलें. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्त्रां न्हेसतालो आनी सदां नीत फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो.
ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडले उंड्या कुडके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आशिल्ल्या लाजाराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मान म्हळें, अब्राहम बाप्पा, म्हजी बिरमत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यान हांव वळवळटां. लाजारान आपल्या बोटाची तेमती उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगिल्ली, तितलेंच लाजाराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदीत जाल्यारय ताका वचोंक जावचें ना. आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजाराक म्हज्या बापायच्या घरापुणीय धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं परतां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचें ते आयकूं. ना अब्राहम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो ताचे सरशीं वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. लाजर आनी ग्रेस्त मनशाचे ओपारी मुखांत्र सबार संगती आमी शिकता. ग्रेस्त मनशान लाजराक कांय वायट करूंक नातलें, पूण बरें करूंक आशिल्लें करिनासतना तो रावलो. आपले ग्रेस्तकायांतले ताचे कडेन वांटून घेवंक तो सकलो ना. तो भुकेन आसतना ताका खावंक दिवंक नातलें ताणें. आमी 2 रितींनी पाताळाक धरता, वायट आदन आनी बरें सांडून. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ग्रेस्त मनशाक आपली सूख समजता, पूण ती सूख तिदवूंक ताका अवकाश फावो जायना. ह्या संवसारांत आसतना परिवर्तन साध्य आसा. मेल्ल्या उपरांत पश्चाताप पावोवंक अवकाश ना म्हणलें हांगासर कळोवन येता. दुबळ्या मनशाचें नांव लाजर म्हूण उल्लेख केला. ग्रेस्त मनशाचें नांव उल्लेख जावना. नांव आशिल्लें उडासांत उरता, नांव नातिल्लें विसरून वता. दुबळ्यांक देव कितेंच विसरना. ह्या संवसारांत न्ही तरी मुखल्या संवसारांत तांकां तो प्रतिफळ दिता म्हणलें हे ओपारी मुखांत आमी शिकता. अब्रामाची उतरां, आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. ह्या संवसारांत पेल्या कडेन कितलो अंतर आमी दवरता तितलोच अंतर आमचे आनी देवा मदें उब जाता.